बाय झीना सबार मुस्तबाट कार्य झालें एक मात उरला उडलता सांगून तात मुस्सनांनी ह्या कार्या फाटल्यान आनी ह्या कवळे फाटल्यान वावर केला तांकां बाय शिल्पाची मोगाची गुरू आसा विदुशी वसंती आर नायक तांणी बाय शिल्पाक आनी ताच्या कुटुंबाक एक काणी खाण आयल्यान ते दिवंक आतां ती आशा येता ताळी आसा चिम्माय मेळ्ळो कितेंय जावं आतां ह्या कार्या फाटल्यान तशेंच ह्या कवळे फाटल्यान वावर केल्ल्या सुमेश सांग देव बरें करूं मनशाक हांव आतां फुडें आपयता बाब स्टीफन कोटेना देखून तुमी फुडें येवचें ओ ला रे मोगा संगीताचें पयन एक मधुर अनुभव आज आमचें स्वप्न खरें जालां सेनॉन प्रकाशनांतावन प्रगट जावची ही फुडलत कवळी कोंकणी संगीत प्रेमींक एक विभिन्न अनुभव दिवंक शकतली म्हूण आमचो बरवसो काळी सुमाळटा मन उल्हासता आयच्या ह्या बागी सुवाळ्यार ह्या सुमधुर सांजेर देवाक दिनवासतांव उपकार ताचो पावोडतांव संगीताच्या देण्यांनी सुमधुर ताळ्यांनी आमकां नेटोवन आमचें स्वप्न खरें केल्ल्याक ओ ला रे कवळे मुखांत्र कोंकणी समाजीक एक काणीक दिवंक आमकां फावो केल्ल्याक ह्या सोबीत कार्यक्रमान वांटेली जावन ओ ला रे कवळी लोकार्पण केल्ल्या विदुशी माणेस्तीन वसंती आर नायक तुमकां आमचो आत्मीय वंदन कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमी अध्यक्ष मानेस्त रॉय कॅस्ट्रिनो तुमच्या आजरपण आनी बेसावां खातीर आमी तुमकां आभारी जावन आसा मांद सोबान सुगुरकार मानेस्त एरिक ओझेरियो तुमी आमकां दिवच्या अवकाशांक प्रेरणांक तशें आयच्या दिसा कवळी लोकार्पणा सवे मैनळी मांची करूंक दोडतो अवकाश आमकां दिल्ल्याक काळजाच्या गुंडायेत हांव तुमचो आभार मानता मांड सोबान अध्यक्ष मानेस्त लुई पिंटो तुमकां देव बरें करूं विभिन्न आनी विशिश्ट कवळी कोंकणी समाजीक अर्पोवंक आमकां सर्व रितीन पाठिंबो दिल्ल्या संगीत गुरू जॉयल पेरेर आनी रोशन डिसुजाक भरलेल्या काळजान उपकार आठयता ह्या कवळेच्या वावरांत पयल्या दिसातावन आज पर्यंत कळनासतना तुमी वावर केला तुमच्या वामटीचो फळ जावन ही कवळी मोला अदीक जाल्या शाबास तुमकां तशें देव बरें करूं तुमचें जिवीत नंदन जावं आपल्या सोबीत उतरांनी जिवाळ पदां गुंतल्या लॉयड रेगो आयरीन डिसोजा रिचर्ड अल्वारिस जॉयल पेरेराक आमचे उल्हास आनी प्रणाम ह्या कवळेन सुमधुर ताळो दिल्ल्या लिडविन कुटिना प्रकाश डिसोजा रॉबिन सिक्वेरा मीरा क्रास्ता रोशन डिसोजा आनी जेरोम कुवेल्लो हांकां आमचें अभिनंदन आनी देव बरें करूं हांगासर जावच्या मैनळ्या मांचे गायनांत सांगत दिवच्या झीना पेरेरा आनी रायनल सिक्वेरा आनी हेर गावप्यांक देव बरें करूं म्हज्या मम्मीक शिल्पाच्या डाडाक आनी कुटुंबाच्या सर सांद्यांक तशें इश्टा मंत्रांक आमी आभारी जावन आसा
आमची मोगाळ इश्टीन लिनशा तुवें दिल्ल्या अमोलीक कुमके आनी आदारा खातीर आमी तुमचो उपकार बावडटाव. ग्राफिक्स आनी डिझायन हातून आदार दिल्ल्या आनी दिवच्या प्रोपिक्स आसो मालक आयव्हन्स पिरेरा तुका देव बरें करूं. आमी उपकार बावडटाव आज मंद सोबान पंगडाचो उजवाड आनी आवाज वदाकसून दिवच्या एंजल्स साऊंड्स आसो मालक किंग्सली नाझरेत, व्हिडिओग्राफी करच्या प्रेम, बॅकड्रॉप सजयल्या म्हजो आप्त मित्र जावन आसच्या आर्ट क्रिएटर्स आसो मालक विल्फ्रेड पिंटो, मिडिया पार्टनर्स जावन आसच्या दायजी वर्ल्ड हांचो, तशेंच शेदोळ पर्यंत आमकां मोगासो सांगत दिल्ल्या आनी आयच्या ह्या सोबीत कार्याची साक्षी जाल्ल्या सर कोंकणी प्रेमी प्रेक्षकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ही कोवळी आमच्या मोगाळ पप्पाक आमी समर्पीत केल्या. देव ताका सर्गीरजान सासणीक सूख फावो करून दी. हांगासर ह्या भागी सुवाळ्यार सादर जावंक आसच्या ह्या मांचेक पयले फावटी एक विभिन्न आनी विशिश्ट नव्याच रूप दिवंक आमकां संपूर्ण तरान पाठिंबो दिवच्या श्री जॉयल पेरेरा आनी सर कलाकारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हे विधी कार्ये चलोवन व्हेल्ल्या रायनल सिक्वेरा तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा. I would like to place on record my gratitude towards Nitin Kutingal for the effort that he has put in our album. Dear Nitin, we appreciate all that you have done for Olare. The time and patience that you have shown and the creativity that you have exhibited in our album is of immense worth. Thank you for sharing our special day with us and for helping to make it so memorable. बेरंगासल्या ह्या म्हज्या संगीताच्या स्वप्नांक रंग दिवन म्हज्या स्वप्नांक तिका लायिल्ले ते एक जण मानेस्त ह्या वेदीचेर उपस्थित आसात. ते जावन आसात म्हजो पती स्टीवन. म्हज्या ह्या संगीताच्या आनी जिन्या पयनार म्हाका निरंतर सांगात आनी पाठिंबो दिवच्या तुका हांव काळजाच्या गुंड्या येतावन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हाका प्रेरण दिवचे श्री जोएल पेरेरा आनी श्री रोशन डिसोजा हांगासर आसात. म्हज्या संगीताच्या देण्यांक प्रोत्साह दिवन आज हे कोवळे मुखांत कोंकणी संगीत शेतांत परजळूंक कारण जाल्ल्या तुमकां तेगांयकी हांव काळजाच्या उमाळ्यांनी बरोवन देव बरें करूं म्हणटा. कोंकणी संगीत संवसारांत प्रवेश जावची ही कोवळी मोगा संगीताच्या पयणांत खंडीत जावन तुमकां दादोसकाय दिवंक शकतले म्हण पातयेतां. सर्वांक देव बरें करूंक ओ ला रे. बाय शिल्पा कोटिना, बाब स्टीफन कोटिना तुमकांय देव बरें करूं. बाब स्टीफन कोटिनान सांगलें दोडो अवकाश म्हण कितें म्हण सांगता फाटल्यान तुमी मुस्सान उबे रावल्यात थंयसर तुमकां वयर अवकाश करून दिला बसका. तशेंच एक प्रोजेक्टर घाला त्या स्क्रिनार थंयसर तुमकां हांगासर जावचें सर दिसता देखून दायकन उबे रावचे नाका. वयर तुमकां थंयसर बसूंक अवकाश केला. तुमी थंयसर वचाचे म्हण तुमचे लागीं विनंती करता. मानाच्या सैऱ्यांनी दायकन हांगासर मैनाळी मांचे चलून व्हरूंक वेदी सोडून दिवचे म्हण विनंती करता. परत एक पडी ताळयांचो आवाज आमच्या मानाच्या सैऱ्यांक. माया मोगोसो नमस्कार आनी बरी सांज सोमेस्तां. हांव तुमचे समोर आयलां घेवन ओ ला रे एक मोगा भरीत संगीत पयण. हें केवल मोगाचें गिमीक न्हय, हें दुसऱ्या कार्याचें मिमिकी न्हय. ओ ला रे एक जिणी, एक काणी, एक विंसवणी, एक तुकलावणी, एक परतवणी. ह्या पैणाची सुरवात जाता एका अमोलीक मासूम नेणट्या चलये येतावन. जी चली संवसाराचो काळोख नेणा, जे चलयेक संवसार रंगरंगान सोंपता. पावसाक बिजयाशें जाता, सुकणें जशें उबून मोन आवडेता. आकाशी जळची नक्तिरां जडोवची आशा अत्रेकता. फुडाराचीं स्वप्नां दिसतात. त्या स्वप्नांत सर्व तुवेंच आसता, नितळ आसता आनी भुंयतलो असो पावस धरतेक उमेताना धोणू धोणू पावसांत बिजयाशें जाता.